सुमार 17 कोटी रुपया खर्च करून जी सुडावतीन दिवचले अत्याधुनिक असो बस स्टँड बांधतात. 2022 या वर्सा या बस स्टँडाच्या कामाक हात घाल्लो. मात तांत्रिक आणि हेर अडचणीक लागून फाटल्या 2.5 वर्साच्यान या बस स्टँडाचे काम लांबलां. आता ह्या बस स्टँडाच्या कामाक गती आयल्या. ह्या नव्या बस स्टँडाचेर दुकानां, आरटीओ ऑफिस आणि हेर सुविधा उपलब्ध करतले. ताचे भायर बस स्टँडाचेर लायब्ररी सुरू करपाचो विचार चलता. प्लास्टरचे काम आसा डे टू डे फॉलोअप करीत आसा. सम ऑर इतर इश्यूज येतात जाता तरी तांच्यानी प्रॉमिस केला. ते काम आतां जे आसा आतां ताचेर वयर हे घालतात, आमचे कितें घालता ना रूफ घालता. ते रूफ जर तुमी पळयला आसतना हांव नको ते वयल्यान बरें फुडें म्हणजे प्रत्येक जी बस येतली ती रुफा सकयल येतली, ओपन नासतली पयलीं सारकी रुफा तशें. सो आनी ताका प्लास्टरींग काम आसा, इंटेरियर आसा. आनी थंय बस स्टँडाचेर दुसरें कितें आसा जे आमचे जे ट्रान्सपोर्ट ऑफिस आसा ते थंय शिफ्ट जातले. सो ग्रावंड हेचेर शॉप जाले, फर्स्ट हेचेर ऑफिस आनी वयर मागीर हे आमचे जे ड्रायव्हर्स हे बी तांकां हे वेटिंग रूम आसतलो, एक हॉल आसतलो. ही फॅसिलिटी त्या बस स्टँडाचेर आसतली. प्लस बीन इंटरस्टेट बस स्टँड थंय तुका धाकटीशी लायब्ररी करपाचो विचार आसा. आनी दुसरें इंटरस्टेट आसता म्हणजे लेडीज बी येता तांकां म्हणजे रेस्टिंग ते आसतले. इंटरस्टेट कर्नाटकाचे पयले काय आमचो बस स्टँड थोड्यो फॅसिलिटीज आसतल्यो. नेक्स्ट इयर जातलो ते अशें प्रत्येक गोष्टी म्हणटात 8 म्हयने हांवूच मातसो स्ट्रिक्ट रावता. नेक्स्ट इयर जातलो आनी काम फॉलोअप करता. कित्याक मात वर्स आमदार जालें जाल्यार पयलें काम तें बसलें आमदार तेन्ना मार्चान जालो. मेन आयकर डिमॉलिश केलो पयलींचो. मागीर आमकां उदक पावस येयलो पळय तेन्ना काम करूं इश्यू जाले. बट एनिवे आमचे एमपी सीएम म्हणजे अवेर ऑफ इट आनी हांव ते कंटिन्युअसली फॉलो करता. होपींग जाता तितले बेगीन जातले. खूब गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.